नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्तिका कोडकर। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। काँग्रेसीन हात वयर केल्ल्यान भाजपाच्या आयतेच फावले राज्यसभे खातीर तानावडेची जावे बिनविरोध निवड। सोनसोडेवेल्या 10,000 मेट्रिक टन कोयराचो विलो लावपाक ना उपाय येवजण। दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याची उच्च न्यायालयात म्हायती। राज्यसभा वेंचणुकी वेल्यान काँग्रेसी मदीं संभ्रम। उमेदवार दवरचो की ना अजूनय जालो ना निर्णय। जयेश चोडणकर मरण प्रकरणात दुबाविता आड खुनाचो गुन्यांव। पोरणे गोंय पुलिशेचो निर्णय। सरकारा मदीं फूट घालप हे विरोधकांचे कामूच, म्हणटा गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय। आता खबरो विस्तारान। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेची गोयच्यान राज्यसभेचेर निवड जाल्ल्यात जमा आसा। तानावडेन दनपारां अर्ज भरतकीर विरोधी पक्ष फाटीं सरले। तानावडे आड उमेदवार उबो करचो की हे विशीं तांचे मदीं अजूनय एकमत जाल्लें ना। 8 आमदार फुटिल्ल्यान काँग्रेसीक राज्यसभा वेंचणूक लडोवप धर्मसंकट जावन रावला। विरोधकांची संख्या फक्त 7च आशिल्ल्यान राज्यसभा वेंचणुकेंतल्यान भायर सरपूच सामकें असो निर्णय विरोधकांनी घेतलो। आज हांवें राज्यसभेचो गोंयच्यान उमेदवारी भरलेली आसा आनी ताका लागून हांव म्हजें नांव दिल्ली डिक्लेअर केलें। त्यामुळे आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी, आमचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाहजी आनी आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचो हांव अत्यंत आभारी आसा, कारण तांच्यांनी म्हाका एक राज्यसभेर वचपाची एक संदी दिल्ली आसा आनी आज हांवें नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा। आमचे सगळे आमदार भारतीय जनता पार्टीचे तशेंच अपक्ष आमदार सपोर्टींग आमदार हे सगळ्यांच्या उपस्थितीन आज हांवें नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा आनी ताका लागून हांव सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता। आमी सगळ्याच जाणां कडेन, कारण राज्यसभा ही एकच उमेदवार आसता आनी त्यामुळे गोंयांक रिप्रेझेंट करता, त्यामुळे आमी सगळ्याच जाणां कडेन उलयतले। हांवूय उलयतलो आनी आमचे मुख्यमंत्री जे आमचे कडेन आमच्या सपोर्टाक ना त्या सगळ्या आमदारां कडेन आमी उलयतले। राज्यसभा सिटा खातीर एका सिटा खातीर गोंयच्यान आज नॉमिनेशन फायल करपाक भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेट तानावडे हाजें नॉमिनेशन आमी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन फायल केलां। आमच्या बरोबर आमचे सपोर्टींग पार्टी MGP पार्टीचे सुनील ढवळीकर तांचे लिडर आमच्या बरोबर आशिल्ले। इंडिपेंडंट MLA आमचे डॉ चंद्रकांत शेट्ये, अलेक्स रेजिनाल्डो आनी आंतोन बाज हे तिगूय जाण आमच्या बरोबर आशिल्ले। ऑल टुगेदर 40च्या स्ट्रेंथीन 33 म्हणजे BJP प्लस MGP प्लस इंडिपेंडंट हे 33ची स्ट्रेंथ आमच्या बरोबर आसा आनी आज आमी सगळ्यांनी वांगडा येवन डॉक्टर सदानंद शेट तानावडे हांचें नॉमिनेशन फायल केलां। आमकां खात्री आसा की भोवमतान आमी पोस्ट जिखतले। आमी त्या खातीर हांव इन एडवान्स सदानंद शेट तानावडे हेजें गोंय सरकारच्या वतीन अभिनंदन करता आनी सगळ्या जाणांक आव्हान करता की मोठ्या भोवमतान एकमतान सदानंद शेट तानावडे हांकां गोंयच्यान राज्यसभेचेर निवडून दिवं। ऑपोजिशनाक तुमच्या हितून सपोर्ट करता कॉन्फिडन्स आहा? आमी ऑपोजिशनाक सांगता की तेंच्यांनी सपोर्ट करचो आनी ऑपोजिशनाक आव्हान करता। एक तर्फी जाताली म्हणटा निवडणूक तुमी आमी कांयच म्हणना, आमी ताका आव्हान करता, आमी ताका रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी बी तेंको जो आसा वो आमी जो उमेदवार उबो केला ताका तेंच्यांनी सपोर्ट करचो। सोनसोडे वयले 10,000 मेट्रिक ट्रक कोयराचो विलो लावपाक सध्या तरी कांय उपाय येवजण ना अशी माहिती दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान उच्च न्यायालयाक दिली। दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान सोमारात दनपारां वचून सोनसोडे वयल्या कोयराची पळोवणी करून प्राथमीक अहवाल गोंय खंडपीठांत सादर केला। बुधवार मेरेन उपाय कितें तें सांगपाची अशी मुजत सरकाराक दिल्या।
फावो ते संख्याबळ नाशिल्ल्या कारणान विरोधकांनी राज्यसभा वेंचणुकेंतल्यान फाटीं सरपाचें थारायलां. हालींच 10 आमदार शेणून बशिल्ल्या काँग्रेसीक राज्यसभा वेंचणूक हें आव्हान जावन राविल्लें. देखून हेर विरोधी पक्षां बरोबर उलोवणी करून बेगीनूच निर्णय जाहीर करतले अशें काँग्रेसीन सांगिल्लें. पूण सांजे वेळार सगळ्या विरोधी पक्षांनी राज्यसभा वेंचणुकेक उमेदवार उबे करचे ना अशें पत्रा वरवीं जाहीर केलें. शिमला गाडी पार्किंगे वेल्यान जाल्ली वादावादी टॅक्सी कार जयेश सोळणकराच्या आंगलट आयिल्ली. हो अपघात की घातपात हें कळपाक मार्ग नाशिल्लो, पूण पोस्टमॉर्टम रिपोर्टाच्या अहवाला उपरांत हो घातपातूच आशिल्ल्याचें उक्ताडार आयिल्लें. निमाणे कडेन पोरणे गोंय पुलिशेन ह्या प्रकरणात दुबावीत कृपेश वळवयकर आनी IRB पुलीस प्रितेश हणकणकारा आड खुनाचो गुन्यांव नोंद केला. दुबावीत प्रितेश हणकणकार 48 वरां परस चड पुलीस बंदखणीत राविल्ल्यान ताका सेवेंतल्यान निलंबीत केला. सरकारा भितर फूट घालप हे विरोधकांचे कामूच, पूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि विश्वजीत राणे हे आपापल्या खात्याचे मंत्री जावन रावल्यात. देखून विरोधकांनी फूट घालपाची गरज ना. जेन्ना मुख्यमंत्री उलयता आमचे भितर फूट ना म्हणून तोच सिद्ध करता की खऱ्यांनीच राणे आनी ताच्या भितर फूट आसा. गोवा फॉरवर्डचो आमदार विजय सरदेसायान टॉमनो मारला. ओपोजिशनान सगळ्यांक एक्सपोज करप हें ओपोजिशनाचें काम. कोणाची बरी घालता ताज्यान विश्वजीता म्हणून. विश्वजीत म्हणतो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट. प्रमोद सावंत म्हणतो चीफ मिनिस्टर फॉर फायनान्स. अशें आसा तांचें. सो तांचे भितर आनी फूट घालपाचें कितें उरलें. ते सगळे चीफ मिनिस्टर एकामेकाचे पोर्टफोलियोचे तांचे कशें सारकें विस्तारान तुका एसेंब्लीन सांगता हांव. पूण तांचे भितर जर फूट घाल्ले आमी घालूंक शकता जाल्यार आमी व्हडले पावरफूल जाले मरे. आमी तितले पावरफूल आमी ना. तितले जर पावरफूल आशिल्ले जाल्यार 7 आसून आमी जिखता म्हणून सांगपाचें आमी राज्यसभा. आमी जिखूंक शकना कित्याक आमचे कडेन देव उलयना आनी देवा कडेन आमी उलयना. आमी सुशेगाद जमनीर आहा, पांयांक जमनीर तेंकून आहा आनी आमकां वस्तुस्थिती कितें आहा ती खबर आहा. एक मात खरी खबर की जेन्ना मुख्यमंत्र्याक सांगचें पडटा की आपले कलिगा बरोबर आपूण बरो आसा म्हणून, हाजो अर्थ कितें? हाजो अर्थ तो बरो ना. पॉलिटिक्सान हय म्हूण सांगप म्हणल्यार ना हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसूंक जाय. हें श्री गणेशा राजकारणाची. दुसरें कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटा तो कॉन्सेप्ट जो आसता तो मुख्यमंत्री सांगता ते सगळे उलयतात अशें आसूंक जाय. हें जर तांच्या सरकारान ना, हो बुजगावण्यांचो सरकार हो दवरले हांकां हय सायबा करपाक. डिसिजनां वयर जाता ते हय सायबा करतात. तो सरकार गोंयांत चल्ला. आप पक्षा कडेन बहुमत नाशिल्ल्यान राज्यसभेचे उमेदवारी अर्ज भरपाक आमकां शक्य ना. गोंयकारांनी निवडून दिल्ले काँग्रेसीचे 8 आमदार जर उडी मारून भाजपान वचूंक नाशिल्ले जाल्यार आमी तांकां तेंको दिता आशिल्ले अशें आपाचो आमदार वेंजी म्हणटा. राज्यसभाक वी डू नॉट हॅव द नंबर्स. राज्यसभाक लोकांक एक अवेरनेस करपाक कळपाक बरें. राज्यसभाक जरी तरी एनी पार्टी जरी तरी रिप्रेझेंटेटीव घाता, कोणूय आम आदमी पार्टी घाता जाल्यार पयलीं सद्याक आमकां वी नीड टू हॅव 10% आसपा जाय. म्हणजे 10% MLAs आसपा जाय. सो 10 MLA आसपा जाय आमचे कडेन. आमी जरी तरी राज्यसभा पार्टी मेंबर घालतलो जाल्यार. सो दीस इज द रिक्वायरमेंट कळ्ळें. सो जरी तरी हो रिक्वायरमेंट आमचे कडेन पयलीं सद्या फुलफील जायना. सो फुलफील जायना म्हणटरी वी आर नॉट एबल टू गोइंग टू पूट एनीबडी ओवर देट. नाव जॉयंटली घालपाक जाल्यार जॉयंटली घालपाक एक कन्सेसीस जावपा जाय. सो तेंय आमचे कडेन तें इट इज नॉट गोइंग टू मॅच. पूण आज जरी तरी 8 जाण जे काँग्रेसा उडी मारून गेले BJPक ते जरी तरी आज काँग्रेसान दवरले जाल्यार आज हें जाता आशिल्लें. देन वी कूड हॅव पूट अ कॅन्डिडेट. टुडे इवन काँग्रेस कॅनॉट पूट अ काँग्रेस मेंबर एज अ दीस बिकॉज दे डू नॉट हॅव 10 MLAs. एवरी वन शूड हॅव 10 MLAs. आज गोंयकारांनी 10 MLA हांकां दिल्ले
देवर 11 ऑफ देम 8 जाण गेले. आज जर तर ते 11 जाण आशिल्ले जाल्यार एक काँग्रेसाचो घालपा जाता आशिल्लो राज्यसभाक आनी वी कूड हॅव ऑल सपोर्टेड. सो दीस इज द डिफरन्स. आज हें कळपा बरें लोकांक ह्यो बारीक वस्तू कोण कोणाक केन्ना एक्सप्लेन करना आशिल्लो. ताका लागून आम आदमी पार्टी इज द ओनली पार्टी दॅट इज पीपल सेंट्रीक. लोकांक इन्फॉर्मेशन जावपा जाय सारकें. आज जर 11 आशिल्ले काँग्रेसाचे जाल्यार काँग्रेसाचो आज एक उमेदवार कसो आमी राज्यसभाक एक तेंको दिवपाक आमी घालपा जाता आशिल्लो. सो दॅट वी कुडंट हॅव लेफ्ट दीस इलेक्शन्स गो जस्ट लायक दॅट. बट दीस इज द प्रॉब्लम टुडे बिकॉज नोबडी इज एबल टू अंडरस्टँड ऑल दीस थिंग्स आनी मागीर लोकांक फटयत वयता. सो टुडे वी हॅव टू ऑल एबस्टेन फ्रॉम participating in these Rajya Sabha elections, and yes, we do not have the numbers. मडगावच्या एसची पिडीए नुस्त्या मार्केटाच्या कुशीक आशिल्ल्या शेतांनी कांय हॉटेलकार कोयर हाडून उडयतात. ताका लागून थंय कोयराच्यो राशी जाल्यात. कुशिल्ल्या ह्या कोयराचो हळसिकावणो वास मार्केटांत नुस्तें विक्रेत्यांक आनी गिरायकांक येता. पालिकेचे कामगार दर दिसा डस्टबिनांत उडयल्लो कोयर व्हरतात पूण शेतांनी आशिल्लो कोयर तसोच आसता अशें एसजी पिडीए नुस्त्या मार्केटांतली नुस्तेकारां सांगतात. तशेंच शेतांनी उडयल्लो कोयराच्यो राशी काडच्यो अशी तांणी मागणी केल्या. ती म्युन्सिपालिटी वखता म्हळ्यार कितें जाता ते सकाळ गाडी येयली न्ही लेट ते हॉटेल बी आहाय ते खंयच कसाय उडयताय म्हूण जाणतो. आमगे इतली मार्केटां ना. इतली मार्केटां गार्बेज ना. फकत कटिंगां जाता. कटिंग नुस्त्याची मार्केटां म्हणटा आमी कांय दोन आय नुस्त्या आनी हॉटेल खंय आहाय न्ही ते हाडटाय आनी उडयताय. आतां सकाळ गाडी गेली ते नंतर आनी उडयताय. मागीर ती कोण व्हरतलो ती फाल्यां पडली तेन्ना म्हळ्यार ती मेस जाता. सुणे येताय गोरू येताय सगळे कोण उडयताय. मागीर बशीन जाता. वखताय ते सकाळ उडयताय सकाळचे आयले रात्री कितें खबर ना हांव बी त्या सध्या बेतूल किल्लो सरकाराच्या ताब्यांत ना आनी ह्या किल्ल्याचो जागो सरकाराच्या ताब्यांत घेवपाची तयारी चालू आसा. हो जागो सरकाराच्या ताब्यांत घेतले उपरांत पुरातत्व खातें बेतूल किल्ल्याच्या उदरगतीच्या नदरेन पावल उबारतलें आनी 6 म्हयन्यां भितर किल्ल्याचें नूतनीकरण करतलें अशें पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायन सांगलें. हांव मिनिस्ट्री घेतले नंतर त्या बेतूल फोर्टाचेर पयले फावटी आमी शिवाजी महाराजांचे राज्याभिषेक केलो आनी तातूंतल्यान तो उजवाडाक आयलो. हें फक्त 1-1.5 वर्सांकच जाल्लें आसा. तो बेतूल फोर्ट आमीच उजवाडा हाडला. गेले नंतर आमकां कळ्ळें की बेतूल फोर्टाची जी जागा आसा ती सरकाराच्या ताब्यांत ना. आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाच्या ताब्यांत ना. आमी मुवमेंट केल्ली आसा ती आमच्या ताब्यांत घेवपाची आनी ताब्यांत एक फावटी आयले नंतर थंय कितें डेव्हलपमेंट आसा तो आमी करतलो. आयज थंय कितें आसा आमी पळयल्लें की आमकां 1-15 वर्सां पयलीं थंय गेले जर जायत जाल्यार कांय नाशिल्लें. आयज त्या फोर्टाक लागून शिवाजी महाराजाचें जें हें आशिल्लें ताजेर एक पुलिसूय आयिल्लो आसा. अशी एनक्रोचमेंट जातलो कारण ती आमच्या ताब्यांत ना. जर ती ताब्यांत आशिल्ली जाल्यार हे सगळे बेकायदेशीर गोश्टी घडनाशिल्ल्यो. म्हणून खंयच्याय धार्मीक बी घालता आसतना लोकांनी विचार करचो की नाका जाल्ले त्या जाग्यार जे पुरातन आसात ते सांबाळपाचे ताचे पावित्र्य सांबाळपाचे ज्या जाग्यार करपाक जाय. आमी 6 म्हयन्यां भितर करपाक पळयतात. दुसरी शिवजयंती किंवा बाकीचो उत्सव येवचे पयलीं हो गड ताब्यान घेवन ताका जें कितें प्रोटेक्शन जाता ताका जें कन्जर्वेशन लागता प्रोटेक्शन जाय आनी ताका रिनोवेशन जाय. फोर्ट म्हणटा तें आमी सिमेंटान फाल्यां सकाळचेर पडलो म्हणून करपाक शकना. ताका एक वेगळे तरेचें आर्किटेक्चर आसता आनी तें त्या वेळाच्या त्या कालीन हें आसा पळय न्ही ताका सिमेंट चलना. ताका मोर्टर घालचो पडटा. त्या तरेचे फातर हाडचे पडटा. ओके. एके वटेन येरादारीची कोयणी जाल्यार दुसऱ्या वटेन पुलीस तालाव दिवपाक व्यस्त आसात. पणजेन 4 खांब्या कडेन येरादारी पुलिसांनी अचकीत तालाव घालपाची मोहीम राबयली. हेल्मेट घालूंक नाशिल्ल्यान 4 चाकीन सीट बेल्टाचो वापर न करप्यांक येरादारी पुलिसांनी तालाव घालो. मजगती बांबोळी जीएमसी हॉस्पिटला कडेन येरादारीची भयंकर कोयणी जाल्ली. मात येरादारीची कोयणी सुटावी करपाक थंय एकूय येरादारी पुलीस दिश्टी पडलो ना. वाडिल्ली म्हारगाय आनी बेरोजगारी आड मंगळारा काँग्रेसीन निदर्शनां केली. वाडिल्ल्या म्हारगाये विशीं जाप विचारपाक काँग्रेसीचे कार्यकर्ते ही निदर्शनां घेवन मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यार गेले.
व्हडल्यान मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यार घोषणाबाजी केली। 144 कलम आणि पुलीस बंदोबस्त केल्या उपरांत पुलिशेन काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांक अटक केली। बीजेपी सरकार बेशरम, अरे चाय गरम भजी गरम, बीजेपी सरकार बेशरम, चाय गरम भजी गरम, बीजेपी सरकार बेशरम, अरे चाय गरम भजी गरम, बीजेपी सरकार बेशरम, चाय गरम लिया रे लूट लिया, प्रमोद सावंत ने लूट लिया, लूट लिया रे लूट लिया, प्रमोद सावंत ने लूट लिया, प्रमोद सावंत जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, प्रमोद सावंत जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, प्रमोद सावंत जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, प्रमोद सावंत जवाब दो, प्रमोद सावंत जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, प्रमोद सावंत जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, प्रमोद सावंत जवाब दो, बेच दिया रे बेच दिया, बेच दिया रे बेच दिया, बेच दिया रे बेच दिया, किरे चूक केला, जवाब दो, जवाब दो, प्रमोद सावंत जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, शेफ 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 प्रमोद सिक्युरिटी दिया तुम्ही आमच्या भितर घाला आणि टमाटरला Z+ सिक्युरिटी करा, पण आम्ही गोंयकारांना आवडटले, आम्ही कांग्रेस पार्टी तो मुख्यमंत्री बनाया था, इतना महंगाई उन्होंने बढ़ा के रखा हुआ है, क्यों नहीं जनता के गोवा की जनता को सिलेंडर देते हैं, क्यों टमाटर के दाम गोवा के अंदर नहीं कम करते हैं, क्यों अपनी मोदी सरकार को नहीं बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी को कि टमाटर के दाम कम करो, सिलेंडर 1100 उसको कम करो। ये दिन दिखाने के लिए पुलिस हम लोगों के लिए खड़ी करके रखा है वो कि कोई बोल नहीं सकता, आवाज उठा नहीं सकता, अपनी शर्म आनी चाहिए प्रमोद सावंत जी को, नरेंद्र मोदी जी को, जो गोवा की जनता को आज परेशान कर रहे हैं। हम गोवा की जनता के साथ खड़े हैं और हम उनकी आवाज उठाएंगे और ये महंगाई हम कम करके रहेंगे। हम इस तरीके से गोवा की जनता का जो पैसा है वो इन लोगों की जेबों में नहीं जाने देंगे। 2000 करोड़ का स्कैम किया इन लोगों ने, स्मार्ट सिटी का स्कैम, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम एक एक बात का जवाब मांगेंगे इनसे। हम सुनना चाहते हैं कि आखिर इतना 1000 करोड़ का अगर टैक्स का पैसा है तो वो युवाओं के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा, वो महंगाई कम करने के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा, वो हमको जवाब दें, हमारे से आए, हमसे बात करें। अगर हमें वहाँ नहीं जाने दे रहे हैं तो वो यहाँ आए, वो गोवा का सीएम है, मिलना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। भाजपा स्वताक देशप्रेमी पार्टी म्हणटा, पण आमचो राष्ट्रीय खेळ हॉकी वयर काडपा खातीर तांणी कांयच करूंक ना, अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय म्हणटा। धेंपो तशेंच साळगांवकारांत सुद्दां गोंयान हॉकी खातीर कांयच करूंक ना अशें विजयाचें म्हणणें। फातोडेच्या आवर लेडी ऑफ रोजरी हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांक हॉकी किटाचें वांटप करतकीर विजय सरदेसाय उलयतालो। नॅशनल स्पोर्ट जर प्रमोट जावंक जाल्यार देशाच्या सरकाराचें कर्तव्य जातालें की हो स्पोर्ट प्रमोट करता। देशाचो सरकार करता पूण एक हॉकी प्लेयर जो आपली स्टेट लेवल कशें चलयता, एक रिजनल पार्टी तो नॅशनल हॉकी प्रमोट करता आनी ताचे खातीर 40 वर्सां इंडियेक ब्रॉन्झ मेडल मेळ्ळें। सो 40 वर्सांचो ड्रॉप दुष्काळ तो नवीन पटनायकान हॉकी प्रमोट करून तो दुष्काळ केलो। आतां गोंयांत हॉकी कोण प्रमोट करता, चर्चीन टिटींग फुटबॉल करता, स्टेट स्पोर्ट करूंक जाय। साळगांवकर बंद करता पीपल सपोर्टेड साळगांवकर फक्त आमचो साळगांवकर तिमूच बंद जाता। सो गोंय खंय वता, भुरगे बरे रोखले जे आमचे जे आसा ते स्टेडियमान भितर कंप्लीट एक 2 सेक्शन आसतात ते सपोर्ट साळगांवकर। आज परिस्थिती अशी जाल्ली आहा की गोंयकारांच्या टिमी पुरो ना बंद पडटा टिमी, हे सगळे इव्हेंट बरे करता सरकार वयरूय करता हांगाय करता।
पूण मागीर तुमचे कडेन काय ना एक भाजप केला परत दिसले फोटो काढलो जाल्यार ते काडलो हॉकी म्हणटा स्पोर्ट स्टेडियमाचेर ग्राउंड तर ग्राउंड वरून टेनिस टेनिस कोण खेळटा खंयचो कधी टेनिस खेळटा दोरी टेनिस खेळटा काय कितें टेनिस खेळटा टेनिस चड अफोर्डेबल तर गव्हर्नमेंट. हिमाचल प्रदेशात उटंगराच्या पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत जाल्या. ह्या हुंवारांत कांय लोकांचो जीव लेगीत गेला. कांय लोकांची जाल्यार घरां वाहनां लेगीत ह्या हुंवारांत व्हांवन गेल्यात. रस्त्या कुशीकची पालसणां कोसळिल्ल्यान वाहनां आडकून उरल्यात. न्हंयत तुडुंब भरून उदकाचो प्रवाह वाडला. उदकाच्या प्रवाहांत मंडी वाठारांत आशिल्लो 40 वर्सांचो पूल मोडून पडलो. मजगतीं उत्तर भारतांत रेड अलर्ट जारी केला. उटंगराच्या पावसान भयानक रूप घेतिल्ल्यान तात्पुरती रेल्वे सेवा लेगीत बंद दवरल्या. पावसान बऱ्याचशा वाठारांनी झाडां हुमटून पडटात जाल्यार कांय वाठारांनी झाडाच्यो फांद्यो तुटून पडटात. हाकाच लागून बऱ्याचशा वेळार लायटीच्यो वायरी तुटतात. कांय कडेन लायटीचे खांबे लेगीत मोडून पडटात. ह्या सगळ्या कारणाक लागून वीज पुरवणीचेर परिणाम जाता अशें मत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी उक्तायलां. वयल्यान लायनी गेल्या ताजेर जर माड पडलो पयर आमच्या घरा कडेन म्हाका भायर सरपाक मेळना आनी 2 माड वायरीचेर पडले. 2 माड जेन्ना वायरीचेर पडटा तेन्ना 2 खांबे पडले कंप्लीट पडले. इट्स नॅचरल डिजास्टर. त्या खातीर कोण कांय करूंक शकना. इट टूक ऑलमोस्ट अबाउट 6 hours तुका ते सगळें रिप्लेस करून नवे खांबे घालपाक. आमच्या डिपार्टमेंटाचे जे लोक आसा ते बरें काम करता आनी त्या खातीर 6 वरांत आमचें तें काम जालें. काल म्हाका सांताक्रूजच्यान XMLAचो फोन येता. 2 मोठी आंब्याची झाडां लायनीर पडली आनी जवळ जवळ 100 ते 200 मिटर जितल्यो म्हणून लायनी आशिल्ल्यो 3 हेचेर ते सगळे सगळे आनी ते झाड काडप आनी त्या नंतर लायनी ओडप परत पोल्स जर मोडल्या जाल्यार ते घालप हें सगळें काम करपाक तांकां भारत आसतलें लागता. सो फाटल्या झाड काडपाकूच जवळ जवळ ते त्रास लागता. सबस्टेशन आमी 2 घेतल्या मोठी. एक घेतले वेर्णान 50 कोटीचे आनी दुसरें म्हणजे सालिगांव येता. वेर्णा इट इज अंडर प्रोसेस. एनी टायम वी मे इश्यू द वर्क ऑर्डर मेळटा आनी आता 15 दिसांक आमी काम चालू करतले. दुसरें आसा आमचें जे हांवें ऑलरेडी डिक्लेअर केलां फाटल्या व्हडली असेंब्लीक आमचें सालिगांव सबस्टेशन. हेंय सबस्टेशन फायनल स्टेजीर आसा. वी मे टेंडर एनी टायम आफ्टर असेंब्ली सोंपले बरोबर आनी असेंब्ली सोंपले बरोबर हें काम. गोमंतक टुडे हें बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. रोखडेंच पळयता आवाज गोंयचो हें बुलेटिन. खंयचोच नागात, पळयत रावात गोमंतक TV.